ಈ ನಾಟಿಲೊರು ನಾನೋರು ಬೆಳ್ಳ ಪಂಡಿತನಲ್ಲೋ, ಈ ಚಾರ್ಲೆಂಡೆ ಕಾತು ಕಾತು ಚತ್ತಲ್ಲೋ, ವಾತ ಪೀತ ಸೀತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ந்து ಕೊಡ್ಕ, ಕೈಕರ್ ಬಳ್ಳಿ ನರ ನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಕ. हळे हांव घरा म्हज्या तितल्याक आसली. तितलें जाताना नागी म्हाका एक फोन आयले. आतां म्हजी भुरगीं पुरा म्हाका हें पुरा नाटी करूंक पुरा वचोंक सोडिनात. कित्या म्हूण सांगल्यार तांची भुरगीं येताना हांवें घरांत पुरा आसा जे न्ही तीं कामांक पुरा येतात. देखून मागीर ह्या लिल्ली बायन आपयलें म्हूण सांगून आनी एक व्हिडिओ करया म्हूण सांगून आयली आमी. तिका धाडया म्हूण वखदाचें पुरा. वखद कांय कश्ट ना बा, हें तुमकां गोत्ता सानगी, तुमी पुरा पियेतात. बायल मनशांक बारी नेला नेल्ली सांगल्यार तें पियल्यार तातूंत काले पुरा सीक रावता गय. आदल्या काळार जॉन्डिसी रावलां गय, रावलां गय न्हय रावता, आमकां गोत्ता आसा. हांव आज काल तावन वखद दिता न्हय. पयलें म्हजी सासू माय दिताली गांवान, गांव थंय हांगा वचून पुरा. मागीर तिणें म्हाका शिकयलें. हळे पुता आमी शिकलें काम पालवानाचो म्हणून ती म्हाका काम पुरा शिकोवन गेली. तशें नागी हांवें आतां आळांचें पाळांचें मुळांचें पुरा सोदून काडन तिणें एक 45% म्हाका शिकयलें. ताचे उपरांत ताका एक 35% करून हांव आतां शिकलें. आनी म्हज्या उपरांत म्हज्या भुरग्यांक इल्लें शिकयचें न्ही. आतांची भुरगीं खंय आयकातात हें पुरा शिकोवंक. हें कांय व्हडलें कश्ट ना बा. आख्खा इल्लेशें जिरें घालचें आनी लसूण इल्ली दडोवचें, इल्लें रण्णीर उदक दवरचें, मातयेचें आयदान दवरचें, तातूंत हें पुरा घालन इल्लो बरो कसाय करना गे. सकाळीं आनी सांजेर पियल्यार तुजें खंयची पिडाय ना. आंग पांग दूख, पाट दूख, पोट दूख, गांठी दूख खंयचेंय ना, पुरा गुण जाता. मागीर हें तुमकां गोत्ता न्ही गे, हें वतें शंका पुष्पा सांगतात. आजची म्हणे च्या पियल्यार ना गे तुमी सोडची नात. मात्र तें काल गोत्ता गे, सकाळीं निराळ पोटा पियाचें. करूंक कांय कश्ट ना बा. एक ग्लास उदक दवरचें, ताका ही फुलां घालचीं आनी पियोवचें. कांय घालनाका, च्या पिठो साकर पुरा कांय नाका. मागीर हे आमचे सांबराणीचे कोले वतात न्ही तुमकां, ताच्या तितलें बरें वखद ना. आजच्या तितलें बरें वखद खंयचो दाक्तेरी दिना, खंयचो पंडीत दिना. हांवें मात्र दिवचें हें. कित्या सांगल्यार हें बायल मनशांच्या शिकाक ना गे. बारी बरें सांगलें वखद. तांकां एक पडकाणी म्हयनो जाता एक पडकाणी आसता. ताका ना गे हे कोले 2 साबल्यार बरो पुरा पिड्यार रावता. काही मागीर सोदून वसाचें म्हणना. मागीर हें आमचें गोत्ता गे आतां पुरा आयलां न्ही गे साकर पिडा गे, साकर पिडा. ताका हें पांत्यार उठोवन वो खोलो एक केल्यार पुरा पिड्यार रावता. दुसरें तुजी साकर येना, खंयचेंय ना, बारी एक सकत दिता. मागीर हें आसा न्ही गे, हें तुमकां गोत्तू ना. ह्या पाला काल सांगतात गोत्ता गे, वायुद बेर सांगल्यार खायला गोत्ता. असो कसाय करूंक की जाता, वाय रवाना जाल्यार मारूंक की जाता. तितलें बरें वखद हें. सामान सांगल्यार सामान. इल्लें जिरें घालचें, इल्ली कणपीर घालची, एक कुडको गोड घालचें आनी पाळां नागे ल्हान ल्हान कट्ट करून घालची. बरो एक कसाय जाता. आतां ह्या लिल्ली बायेक इतलें सांगलें, धुवेक व्हिडिओ कर सांगला आनी तिच्या आनी एका धुवेक धाडल्यार बरो. म्हाका सांगल्यार आमच्या फाटल्यान वचोंक म्हजी भुरगीं सोडिनात आतां. आनी तुवें वखदां पुरा दिवंक येची नाकात म्हूण घरा येतात बा. इस्पक्का, बशीरक्का, चार्ली आनी मैदीन बावा, तो कृष्णप्पा आनी तो असो आंतोनी सोपूत. आतां म्हाका थोड्या जाणांची नांवां येना. सांगल्यार म्हाका आतां 78 जालीं आनी नांवां बरो उडास उरता गे प्राय जावन येताना. आमच्या सासू मायनी 95 वर्सां बरें वखद दिलां. हुशार आली बा, घट्ट आसली, बरी आसली, बरी माय आमची. कालीं जावन दी, बरें वखद दिलां तिणें म्हाका शिकयल्यांत. आज लोक सगळो म्हज्या कुशीन येता.
मागीर हांव आनी एक वखद दिता न्ही हांव गांवा रोसोन पुरा ना गे इल्लें बाळंती गे पुरा बाळान करचें पुरा आसा म्हाका मुक्काल मेळबाय हांव नांव सांगतात गांवच्यानी आपोवचें आरे आस्पत्रे पळय जाणां मारलेजी दुंबार मुक्काल मेळबायक लेप्पूगा सांगतात देखून हांव इल्लें बाळंतीचें पुरा इल्लें करून येता आनी भुरग्यां न्हूचे बाळान जाल्या उपरांत थोडीं जाणां आपयतात न्ही गे आतांचें एक फॅशन आसा न्ही गे तांकां बाळान जाल्या उपरांत तीं वगेत न्हिदतात भुरग्याक न्हयजे म्हण देखून हांव इल्लें भुरग्याक न्हाणोवंक आनी पुरा येता मागीर भुरग्याक न्हाणोवन जावन हांव पुरा म्हजें काम करून पुरा हांव फाटीं येता मागीर तुमकां आनी एक गोत्ता गे ह्या झाडाची पाळां बेरू आसा न्ही गे बारी बरी वत्ता गे हांवें दाडोवन ताका इल्लें तेल घालन ताका इल्लेशें असो माद्रिंगी सांगतात ताचे खोले पुरा घालन माथ्याक सारयल्ले म्हजे केस पळया कितले सोबीत जावन म्हजी इणी कितली सोबीत दिसता गोत्ता गे देखून न्ही गे म्हाका आग्गीबाई मार्ददा आग्गीबाई म्हणटात जायत बा तुमकां बरा कळ्ळें म्हूण चिंता धाकटेरांच्या वखदां बिलकूल खायनाकात धाकटेरांच्या वखदां केल्यार ना गे पॅन कार्ड गेल्लें आनी फाटी आले मुखार येत देखून तुमी ना गे ಎಂತ नाटी वखद करन बरें करन केल्यार ना गे तुमची पिडा पुरा गूण जाता कांय कंत करनाका तुमी तुमकां म्हजें कांय नंबर गरज पडल्यार जाय जाल्यार ना गे हांव थंय म्हज्या दुवेगडे सांगून डिस्विसिनार दिता तुमी खंयच्या वेळार म्हाका कॉल केल्यार ना गे हांव 24/7 अवेलेबल आसता